आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीन वचून कांय स्टेटमेंट करता. जे स्टेटमेंट ताका तांचे स्पोक्सपर्सन बरोवन दिता. चॅट जीपीटी वयल्यान डावनलोड केल्ले ट्वीट करपी चीफ मिनिस्टर आमकां थंय वचून ज्ञान दिता की स्वाती मालिवाला बद्दल आमचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी स्टेटमेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता तांची जनरल नॉलेज सामकी वीक आशिल्ल्या कारणान ताणें हे 2-3 दिसांतले आमचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी केल्ले स्टेटमेंट पळोवना आसतले. स्वाती जी मालिवाल आसा तांचे जे व्हिडिओ आयल्या ते पळोवना आसतले, कारण तांकां संवय जाल्ली आसा चॅट जीपीटी वयल्यान ट्वीट करपाची आनी स्पोक्सपर्सनान बरोवन दिल्ले तांचे जे ट्रेनर आसता तांणी बरोवन दिल्ले स्टेटमेंट वाचपाची. ते म्हणटा की आम आदमी पार्टी हांकां बायलांचे पडून गेल्ले ना, महिलां विरोधी पार्टी आसा. म्हाका एक याद दिन दिसता बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक की प्रज्वल रेवण्णा जाणे 2700च्या वयर व्हिडिओज केले. जाणे आपल्या आजी सारख्या घरात काम करपी व्यक्तींचेर रेप करून तांचेर व्हिडिओज केले. तांचे आजो, तांचो बापूय आनी ते स्वता नातू जांकां तांकां मानताली ती तांचे सारख्या व्यक्तींचेर रेप केल्ल्याचे तांचेर एलिगेशन आसा. ते तुमचे पार्टी तर्फे लढले इलेक्शन, ते गायब जाले. तुमकां स्वल्प कन्नड येता, ती कन्नड जर तुमी जाणा आशिल्ले जाल्यार थंय वचून तुमकां कळटलें आशिल्लें की तुमी कशे तरेन थंय तांचेर जे महिलांचेर अत्याचार जाला ताचे बद्दल तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान ना तुमी आवाज काडलो. ज्या कारगिल वॉरांत पार्टिसिपेट जाली तांच्या बायलेचेर जे अत्याचार मणिपुरान जाले तांचेर प्रायम मिनिस्टरान जाप काडली ना. तांचेर उलोवपाचें तुमकां मात्तूय दिसना. पण स्वाती मालिवाल अचानक तांचे बद्दल तुमकां खूब मोग येता. जाणे चीफ मिनिस्टराच्या घरांत थंय वचून ज्या तरेन जो कार्य केले, जे कार्य करता आसतना ते सगळे व्हिडिओ तुम्ही पळयले आसतले, तांचे बद्दल तुमकां मोग येता. हातल्यान तुमचे दुटप्पीपण दिसून येता. सिद्धीनायक याद जाता तुमकां? सिद्धीनायक म्हणटा पळय, ताचेर अत्याचार जावन तांचो मर्डर जालो गोंयांत. हो चीफ मिनिस्टर आमचो होम मिनिस्टरूय आसा, पण तांकां सिद्धीनायका बद्दल याद जायना. तांकां बायलांचेर हांगा गोंयांत जे अत्याचार जाले तांच्या बद्दल याद जायना. पूण थंय वचून दिल्लीक वचून तांकां स्वाती मालिवाला बद्दल मोग येता. हातल्यान हांचे हिपोक्रेसी दिसून येता. तुमकां जर खरेंच महिलांचेर अत्याचार जाता, ताचो जर राग येता आनी तुमी म्हणटा की तुमची पार्टी महिलांचे सामके प्रोटेक्टर्स म्हणून, जाल्यार प्रज्वल रेवण्णा कसो तुमच्या पार्टेंत आयलो आनी तो जो रेसलिंग फेडरेशनाचो जो हेड आशिल्लो ताणे महिलांचेर अत्याचार केले, तो तुमच्या पार्टी तर्फे कसो लढटा, तांचो पूत तुमच्या पार्टी तर्फे कसो लढटा हाचेरूय तुम्ही उलोवपाक जाय. हिपोक्रेसी म्हणटा पळय ती तुमच्यान कुठून कुठून भरल्या. दिल्लीन वचून जर तुम्ही आसात न्ही, दिल्लीची स्कुलां पळया, दिल्लीचे तुम्ही मोहल्ला क्लिनीक पळया, दिल्लीन कसो डेव्हलपमेंट जाला तो पळया आनी तो डेव्हलपमेंट कसो तुम्ही हांगा एप्लिकेट करपाक शकता ते पळया. नाजाल्यार तुमची स्मार्ट सिटी कशी आसा पळय ती दिल्ली वचून दाखया लोकांक की आम्ही स्मार्ट सिटी कशी डेव्हलप केल्या आणि दिल्लीन आम्ही आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे कशी दिल्ली डेव्हलप केल्या हे तुम्ही जर पळयतले जाल्यार तुमकां जर गरज आसा जाल्यार आमचे थंय लोक आसा जे आतां सध्या इलेक्शना खातीर ते कॅम्पेनिंगाक भोंवता. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमकां ते घेवन भोंवचे, दिल्लीची स्कुलां दाखोवची, दिल्लीचो हेल्थ मॉडेल दाखोवचो, दिल्लीचो प्रोग्रेस दाखोवपाचो. दिल्लीचे लोक जे आज आम आदमी पार्टी पक्षा बरोबर आसा ते तुमकां मेळोवन दिता आमी आनी मागीर हाचे बद्दल उलोवया. कारण जे तुम्ही हिपोक्रेसी उलयता पळय, महिलांचेर अत्याचार करपी लोकांक तुम्ही प्रोटेक्शन तुम्ही दिलां, आम आदमी पार्टी पक्षान दिवना. जे स्वाती मालिवाला बद्दल आसा ताचेर आमचे चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आसा. मॅटर कोर्टांत आसा, जे कोर्टांत आसा ते जे सत्य आसा ते सदांच भायर येतले. पण तुम्ही जे प्रोटेक्शन तुमच्या लोकांक जे आज तुमच्या बरोबर आसा, जे रेपिस्ट, जे अत्याचार महिलांचेर करपी तांचे जे तुमच्या पक्षांत आसा त्याचे बद्दल विचार करा, तांचे बद्दल तुम्ही उलया, तांकां तुम्ही कश्यो उमेदवारी दिल्या त्या बद्दल उलया. ते डिप्लोमॅटीक कसे पासपोर्ट घेवन दिल्ली गोंय इंडिया सोडून कशे भायर वता ताचे बद्दल उलया. मागीर आमी पळोवया की महिलांचेर अत्याचार कशे जाता ते पळोवचे. सिद्धी नायका बद्दल उलया, गोंयांत महिलांचेर जे अत्याचार ताच्या बद्दल उलया आनी मागीर ज्ञान दियात.
वचून थंय पाठांतर करून दिल्ल्यो स्टेटमेंट वाचून जे दाखयता पळय ते फक्त लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकपाक आसा हे आमकां आनी सगळ्या गोंयकारांकय खबर आसा आनी भारतभरच्या देशांकय खबर आसा.